जुआंव जेजूच्या काळजाचे निमाणे ओत्रेक चॅप्टर 17 अशें उलोयल्या उपरांत आपले दोळे sorgak लावून जेजून म्हणलें, बापा vêll pavlo, पुतान तुका mhoima दिunchê पासत तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर ak'khea mon'xakullacher तुवें ताका अधिकार दिलाय. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेंच तें सासणीक जिवीत. हांवें तुका प्रिथुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें संपादलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं जी म्हाका तुज्या सांगाता मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुका वळखूंक पावयलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले. आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी वळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी भावार्थ धरला. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें, जें म्हजें तें सगळें तुजें, आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें, आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. आनी हांव तुजेशी येतां पवित्र बापा. तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ कोत्तालों. हांवें तांकां राखलें आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसणटण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोशी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळचे पासत अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस कोत्ता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयल्यात. आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. हांव मागणें कोत्तां तें हांचेच पासत न्हय, तर जीं कोण तांच्या उतरा वरवीं म्हजेर भावार्थ दवरतलीं त्याय मनशां पासत तीं सगळीं एक जावं. जशें तूं बापा म्हजे सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसां तशेंच तींय आमचें सोवें एक जावं. आनी हे परी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावार्थ धरूं. जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें आसून तीं संपूर्णयेन एक जावं. अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय
तीं आसची म्हूण म्हजी खुशी आनी अशें तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. नितिवंत बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखतां आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखून घेतलां. हांवें तांकां तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलों. हे परी ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबें आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबें आसतलों. देवाचें उतर हें.